मॅडम आज तुम्ही स्ट्रायका बसलेली कितें कारण कितें आसा? स्ट्रायकार बसपाचें कारण म्हणजे जो रामा काणकोणकर जो आमचो एसटी भुरगो आसा तेचेर जो एटॅक जाल्लो तेका लागून गोंयकारांनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी प्रोटेस्ट केल्लो आनी ह्या प्रोटेस्ट तसोच आमी हो सांग्यार बीन प्रोटेस्टाक आमी प्रोटेस्ट केलो आनी त्या प्रोटेस्टाक आमी उलयली. आमी उलयता आसतना आमचे बरोबर आनीकूय स्पिकर्स आसले आनी लोक आसलेले. सो हो प्रोटेस्ट जेन्ना जालो तेन्ना आमचेर राजेश गांवकर, प्रज्योत गांवकर आनी एकटो कोण तरी तेजें नांव आसा कोण नायक म्हणून गौरीश नायक म्हणून हेंच्यांनी आमचेर कंप्लेन रजिस्टर केली. कंप्लेन रजिस्टर आनी तेतून भितर कितें आसा की आमी बॉन्ड दिवचें आनी आमी शुअरिटी दिवची आनी आमी 6 म्हयने म्हणल्यार खंय उलोवचें न्हू. सो हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां की आमी जो रामा काणकोणकर जो आमचो एसटी समाजाचो जो भुरगो आसा तेजेर इतले व्हडलो एटॅक केलो दिसा ढवळ्याक ताका जिवे मारपाचो प्रयत्न केलो पूण तेजेर तुमी आजून मास्टर मायंड कोण तो सोदपाक तुमी शकले ना. पूण आमी जे हे अन्याया विरुद्ध आवाज उठयतात म्हणजे जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर म्हणून प्रोटेस्ट केलो त्या प्रोटेस्टाक तुमी आमकां प्रोटेस्टाक उलयता म्हणून ही डायरेक्टली धमकी दिल्ली आसा कंप्लेन आमचेर घालून. ही कंप्लेन आमचेर घालून तुमी ही डायरेक्टली आमकां धमकी दिल्ली आसा. तुमी ऑलरेडी आमकां एक एक्टिविस्टांक एक धमकी दिल्ली आसा की रामाक मारून कोण जर उलयतलो गोंया बद्दल झगडटलो म्हादई बद्दल झगडटलो रानां शेतां भाटां खातीर झगडटलो जाल्यार तुमी ह्या रामा सारके तुमची हालत जातली हें तुमी रामाक मारून दाखोवन दिल्ली आसा. पूण एक सांगता आमी भिनात कारण कित्याक कारण आमी जे आसात ते गोंया खातीर आनी आमी मरपाक सुद्दां भिनात. कारण जें घडटा पळय हें गोंय सरकाराच्या हितून चलता पळय हें टोटली रॉंग आसा. आयज बारीक जेन्ना एक्टिविस्ट जावं जनता उलयता तेन्ना तेंचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा ते हेजेर आयज सिद्ध जाल्ले आसा. आनी हो गोवा अगेन्स्ट म्हणजे हो पळय हो बॅनर पळयलो तुवें गोवन अगेन्स्ट गुंडाराज ह्या बॅनराच्या खाली जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो म्हणून ही कंप्लेन आमचेर जाल्ली आसा. आतां फाल्यां ह्या डेप्युटी कलेक्टराक तेजेर आमी खंय हें दिवपाचें म्हणजे बॉन्ड आसा कितें आसा तें फाल्यां आमकां हांगा हियरींग आसा. सो म्हाजें इतलेंच हांव हांगा कित्याक बसलां कारण चोरांक धरपाक जायना. जॉब स्कॅम जाली तुमच्यान धरपाक पुलिसाच्यान जायना. येदे व्हडले रामाचेर एटॅक जालो मास्टर मायंडाक तुमच्यान धरपाक जायना. पूण आमी जेन्ना सत्या खातीर झगडलीं जाल्यार पुलीस मात एक म्हणजे राजकारणाच्या हाती सकयल रावन ही अशी कंप्लेनी आमचेर प्रोटेस्टांचेर जाता एक्टिविस्टांचेर जाता हें सिद्ध जाल्लें आसा. आयज गोंयाक म्हणटा गुंडागिरी ना दादागिरी ना हुकुमशाही ना म्हणटात जाल्यार हें कितें हेतून आमचे सांग्याचे आमदार सुभाष फळदेसायाचें पीस खंय आनी डिस्टर्ब जाता हेतून हें क्लियर बरयल्लें आसा. सो हांव विचारपाक सोदतां गोंयच्या ह्या जनतेक आनी गोंयचे सीएमाक जर ते गुंडागिरी दादागिरी ना जाल्यार ही कसली दादागिरी रे ही कसली गुंडागिरी रे. आयज आमी बायलो मनशां उलयतात आनी हांगा बसतात. आयज सादो एक खंयचोय एक म्हणजे सरकारी अधिकारी विचारलें ना म्हाका आगो तूं हांगा कित्याक बसला कित्या खातीर हे शेंद्री घालून तूं सकाळी पर्यंत सांज जावपाक गेली तूं कित्याक सकाळी म्हणून. कारण कितें कारण तें पडून गेल्लें ना तेंकां. कारण तेंची जो गॉडफादर आसा तो सांगता आरे बसूं रे बसून कितें करतली बोवाळ मारतली वयतली कोण आसा. पूण हें मात तुमी चिंत्तात जाल्यार तुमी रॉंग आसात. आमी एक्टिविस्ट हांव तरी उशा नायक हांव तरी असली धमक्यांक भिना असले 10 केसीस म्हाजेर घालुनी. पूण हांव म्हाजो आवाज जो आसा तो बंद करचो ना उलोवपाचें. हांव म्हाजो आवाज जो आसा तो अन्याया विरुद्ध उठयतलें आनी जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर ह्या बॅनरा खाला रावन जे बारीक बारीक गांवांनी जी मॅसेज वचपाक जाय प्रोटेक्ट जावपाक जाय ती आमी आतां चालू करतलीं. आनी असले आमी ह्या कंप्लेनीचे हेजेर कांय सेकंद ना. हांव जाल्यार बॉन्ड दिवपाक रेडी ना. परत एकदां सांगता हांव बॉन्ड दिवपाक रेडी ना शुअरिटी दवरपाक रेडी ना आनी हांव उलयनासतना रावपाक रेडी ना. सो म्हाका जर तुमी भितर घालपाचें आसा जाल्यार तुमी हांगासरल्यान म्हाका फाल्यां भितर घालचें.
इतलें म्हाका सांगपाक जाय की म्हाका हांगासरल्यान व्हरून भितर घालचें ना, हांव खंयचे हेजेर हांव हें ना, म्हाका फक्त इतलेंच जाय. आनी ते जर म्हणटात ना तूं हेजेर कितें रिप्लाय दितलें, नो, म्हाजी रिप्लाय हेजेर कांय ना, कारण हांव हेजेर रिप्लाय दियत ना. तुमी कितें जाय, तुमकां बरें दिसता, तुमकां दिसता की तुमी सरकार तुमचें सामकें म्हणजे सगळें दादागिरी तुमी चलयात. हांव मरपाक रेडी आहा पूण हांगचें उठपाक रेडी ना. म्हाका कितें आसा तें फाल्यां कोर्टान व्हरूनी आनी तांकां दिसता जर हांवें हेजेर रिटर्न दिना जाल्यार हेजे मार्फत हांव वचना, तेंच्यांनी म्हाका अरेस्ट करचें. सो हांव हांगा आसा, फाल्यां पर्यंत आसा. आतां तुमी स्ट्रायका बसले आसात, कितले दीस म्हणल्यार आनी केन्ना म्हणल्यार तुमी स्ट्रायकार रावतले आतां सद्या? फाल्यां केस आसा न्हू, फाल्यां केसीन कितें जाता तें म्हाका कळपाक जाय. ह्या हेजेर केसीचेर म्हाका डिसिजन आसतलो, कारण आमी झगडल्या सत्या खातीर, एक ST कम्युनिकेशनाच्या भुरग्या खातीर तेका मारला म्हणून आमी झगडल्या. कोणाक आमी गाडयो मारूना जावं आमी कोणाकूय कांयच अशें उणी तुणी उतरां दिलीं ना. आनी प्रोटेस्टाक आसले भरपूर स्पिकर मरे, मोजके उशा नायक मेशू डिकोस्टा कित्याक वेचून काडले. ही मेडवात आमी जी सांग्यार पेटयली, ह्या मेडवातीचो धग इतलो लागलो की तुमी जळे राजकारण करना म्हणटात न्हू ते म्हणटा गुंडागिरीचें सरकार ना म्हणटा ते हांगा सांग्यार प्रत्येक जनतेक जर विचारलें, जनतेक खबर कळून चुकलेलें आसा आयज. म्हणजे अन्यायाचेर उलयलो बडी पडली, अन्यायाचेर उलयलें, अन्याया अगेन्स्ट जर तूं आवाज उठयलो, तुजो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. सो हें आमी खपोवन घेवचें ना, आमचो आवाज तुमी बंद करपाक शकचे ना, कारण आमी समर्थ आसा. आमी जें उलयलां तेजेर आमी सारकें उलयलां, आमी कांय कोणाचें वायट उलोवना. पीस ऑफ हार्मनी डिस्टर्ब जो कोणाचो जाला पळय, ते मनशान जे MLA तो मंत्र्यान स्वता कंप्लेन दिवची, पूण हेजो हो अमित नायक केसीक एक एक्यूज आसा, प्रज्योत गांवकर, हो जो कोण दुसरो आसा तो हो राजेश गांवकर, हे सगळे आसात, हे बुजगावण्यांका रेडी करनाका. तुमी फक्त हें करात की जो MLAचो पीस ऑफ हार्मनी डिस्टर्ब जाला, MLAक सांग कंप्लेन दी उशा नायकाचेर आनी वडे भितर म्हणून. आनी हांव हें सरकाराक सांगपाक सोदतां आनी हें तमाम सांग्या वयले जनतेक सांगपाक सोदतां आनी आख्खे गोंयकाराक सांगपाक सोदतां. हांव आयज एकटी बायल मनीस आयज ह्या प्रोटेस्टाक बसलेली आसा, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस ऑफ सांगे. आनी आयज हांव एकटें आसा आनी हांव आख्खे रातभर हांगा एकटें रावतलें. फाल्यां केस कितें आसली पळय ते मेरेन तरी हांव हांगा एकटें आसतलें. जर म्हाका कितें जर जाय ह्या प्लेसीर बसले कडेन, हेजो जबाबदार सरकार आसतलो आनी सांग्या वयलो आमदार आसतलो. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.